आयज तुमी चीफ इलेक्टोरल कमिशनराक मेमोरेंडम दिवपाक गेले ताज्या संदर्भात ते चीफ इलेक्शन कमिशनराक आमी ते दिवपाक गेल्ले ते ताजे संदर्भात की नवीन प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर सुद्दां आमकां तांची भेट घेवपाक जाय आशिल्ली. एक सिस्टमॅटीक आमी तांकां ते मेळपाक गेले. आमचे कडेन तांचे कडेन आमचो वार्तालापय जालो आनी कितें कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते प्रॉब्लेम्स मातशे ते तांकां सांगले. खुबशे कडेन केन्ना केन्ना ते रोलान अजुनूय कितें म्हणटा ते एक प्रकारचे रोल अजुनूय तशेंच आसात ते. आमी कितले वर्सां तेंच उलयता. एकल्याचो चलो दुसऱ्या पार्टान आसता किंवा दुसऱ्या सेक्शनान आसता आनी आवय बापूय एक कडेन आसता. रोल गोंय येदें ल्हान गोंय म्हणजे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बी तशें गोंय न्ही. हरशीं गोंयान हरशीं 11 लाख वोटर आसात. 11,76,000 म्हणजे इतलें कमी. मॉडेल एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून किंवा मॉडेल गोवा हें जेन्ना आमी म्हणटा हातूंत भितर इतली तरी हें जावपाक शकना. खूब आशिल्लें. सो त्या दृश्टींतल्यान तांच्यांनी ते जाग्यार हाडचें. ऑफिसरांक योग्य ते निर्देश दिवचे आनी तातूंत मराठी संस्कृती हाडची म्हणटा पळय न्ही एक प्रकारचे हातून रोलान भितर ते तांच्यांनी करपाक जाय. त्या खातीर योग्य ते डायरेक्शन तांच्यांनी दिवन ते करचें. ते कामाक लागतले. तांचो रिस्पॉन्स कितें आसलो ते सद्या तांचें काम चालू आसा. म्हणजे आधार कार्ड लिंकेज आसता तांकां आतां वेल्यान जशें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जें आसा ते कशें तांचे भितर तांकां गायडलायन्स आसतले त्यो तांकां सांगतले आनी अकॉर्डिंगली ते वील डू. पण एक जबाबदार पक्ष म्हणून सुद्दां त्या रोलाचेर आमची नजर आसा. अचानक रोलान वाड जावपाक लागल्या. इन्फ्लक्स जो खंयचो कसो ताजेर मातशी सारकी नजर दवरची हें आसा. कोण हे अचानक खंयच्यान आयल्यार कशें तांची वाड जाता. ते इलिगल ह्या एक्टिविटी करपी कोण हाडचे न्ही किंवा ते तांची सारकीच चवकशी करची. ते भाड्यान रावतात किंवा तांचे पूर्व इतिहास पळोवचो जेणे करून एकदां तांकां कार्ड इश्यू केलें तांचे पुर्वीचे पयलींचे कार्ड आसा काय ना ते पळोवचें. नवीन तुमी आतां कार्ड जर इश्यू करता जाल्यार ताजे कितें नॉर्म्स आसात कितें आसात ते सगळें पळोवपाचें. ड्युअल वोटिंगाचे बीन ड्युअल वोटिंगाचे विशय आसा तोय विशय आयलो. आनी ते बोगस हें सगळे कडेन घालून एक डेमोग्राफी बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो जावचो न्ही. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.